दिवचल शारा सयत गांवागांवांनी शेनवारा वडाची पुनव वडा भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयली। वडाची पुनव म्हणल्यार पतिव्रतेचे महत्व सांगपी व्रत। अंदू पावसानय उपकार केल्ल्यान बायलांच्या उमेदीत आनिकूय भर पडिल्ली। वडाच्या पुनवे निमतान दिवचल शारा सयत गांवागांवांनी उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले। सकाळच्यानच सवायशीण बायलो वडाकडेन जमताल्यो। नटून थटून सवायशीण बायलांनी दर एका वडाच्या झाडाकडेन गर्दी केल्ली। परंपरेप्रमाण वडाच्या झाडाची पूजा करून सवायशिणी बायलांनी मनातली इच्छा प्रगट करीत वडाक 7 फेरे मारले। देवाक वाण दवरले उपरांत एकामेकांक वाण दीत वडाचे पुनवेचे व्रत मनयले। आज वडाच्या पुनवेचे सगळ्या बायलांक सुवासिनींक हांव खूब शुभेच्छा दिता। आनी आमच्या हांगा बड्ड्याची एक अशी प्रथा आसा ती आजून पासून हांगासर जेन्ना जेन्ना लोकांनी येवन कितें मागलें देवाचें आनी हांगासर वडाची पुना केल्या तेंचे खूब कश्ट जावं केन्ना त्रास जाल्ले आसा, तेंचे घोव बरे नासलेले ते बरे जाल्ले आसा अशें आमची जाणट्यां कडसून हांवें आयकलां। आनी म्हाज्याय लग्ना उपरांत हांव हांगासर एक मुद्दाम येवन करता। हांगा प्रत्येक जाण सवाशिणी येवन पुजा करता। ही सत्यवान सावित्रीची कथा सगळ्यांक खबर आसतली। तिने आपल्या घोवाक कसो तिचो प्राण यमा कडल्यान घेवन येयला ती, तशें प्रत्येक जर बायलेन आपल्या घोवा बरोबर तटस्थ रावली, तेच्या फाटल्यान रावली जाल्यार सत्यवान सावित्रीची प्रथा ही आमी सदींच कायम दवरतली, अशी उरतली। आनी आतांच्या कलियुगान म्हणटात तशी हें देव देवस्की करपाक लोकांक टायम मेळना, पूण तेंच्यांनी केन्ना कसलीं कामां आसलीं जावं तेंचे घोव कसले कामाक गेल्लो जावं कसले हेका गेलो, तेचे कितें प्रोजेक्ट असो म्हण नाका जावं कितें तेजें काम आसत, तेच्या बरोबर बायलेन तेच्या फाटल्यान रावपाचें।